बारीक मनशाचो कोणें ताव काडीन नेजो थोड्या वर्सांनी लोकान पयला वावर ताचो उजार करून आपलो बेजो रेस्पेदराक लागोयचो कोण जायत खंयच्या गांवचो आतां उक्तो कोत्ता घुट आयकात मनशाचो ताचो वावर हांवें तुवें केदींच विसरोंक नेजो कोरचे वोंतांग पावलो वर गांव काडलो ताणें आपलो तो भाव जावन आसा आमच्या पोर्रीचो पयल्यार तोंडार आसतलो बरो येवकार दितलो साबार देण्यानी देवान ताका बोल्लो लोक दारार ताच्या वयतालो तोडो यातार मागतालो फूल ना पाकली तो मोगान घालतालो नदर मारल्यार तुवें पोर्रा आदी आसले आतां ना बाबा पोर्री चोट्टी तो सोबीत पळकितलो पोर्रा पोंग दिसता चोकचोकीत भोंवडेकार म्हणटात सोबीत सगलो वावर मायकल लोबोन केलो पोर्रा पोंग दिसता चोकचोकीत भोंवडेकार म्हणटात सोबीत सगलो वावर मायकल लोबोन केलो Today on this very special day, birthday of my husband, Mr. Michael Lobo, the MLA of Kalangut constituency and the Deputy Speaker of Goa Assembly, I would like to wish him all the very best, good health, happiness and peace of mind to carry on the good work what he's doing for his constituency and for the full of Goa. May God bless him abundantly. मायकल लोबो कळंगूट मतदारसंघाचो आमदार आयज 18 जून क्रांती दिन ह्याच दिसा म्हापशांत एक बाळक जल्माक आयलें. Early morning, yeah. On 18th June, being the Goa Revolution Day, and we said one day he'll be a good politician, and so today he is. जाका नांव दवरलें मायकल. मायकल ह्या शब्दाचो अर्थ देवा सारको. म्हाका सरान खूब हेल्प केला, खूब म्हणजे खूब. म्हाका तेजोच उपकार आनी कोणाचो ना. हांव तेज्या पांया कडेन तो देव कसो हांव धांवून येता. हांव मरसर तेजेच हात पांय धरतलें. तो एक म्हाजो व्हडलो पूत कसो आनी देव कसो म्हण हांव ताका मानता. आनी खऱ्यांनीच मायकलान पयलीं समाजकारण करत करत राजकारणांत पांय दवरलो. मायकल ह्या नांवांत एक वेगळीच जादू आसा. नियाळ घेतलो जाल्यार मायकल आंजेलो नांवाचो एक चित्रकार, मुर्तीकार, वास्तुतज्ञ आनी कवी आशिल्लो. मायकल आर्कएंजल हो देवदूत आशिल्लो जाणें सर्गांत जाल्ल्या झुजांत सैतानाचो पराभव केल्लो. ह्या दोनूय फामाद व्यक्तिमत्वांतले बरेचशे गुण मायकल लोबो मदीं आसा अशें म्हटलें तर अतिताय जावचें ना. समाजांतल्या वायट प्रवृत्तीचो नायनाट करपाचें काम मायकल लोबो हो झुजारी जावन करता. समाजकारण, राजकारण करतना तो कोणाचोच मुलाहिजा दवरिना. खरें तें खरें हें ताचें ब्रीद वाक्य. मायकल आंजेलो ह्या चित्रकारान आगळी वेगळी अशी शिल्पां तयार केली. मायकल लोबोन समाजाक जायत्यो सोयी उपलब्ध केल्यो. रस्ते बांदले, फुटपाथी, मार्केटां, उदका पुरवण,
सरभोंवतणीचें सोबीतीकरण केलें. आपल्या मतदारसंघांतल्या लोकांक कितें जाय नाका ताचो अदमास घेता घेता मतदारसंघांतल्या लोकांच्यो इत्सा पुराय केल्यो. जून आमचो मोगाळ MLAचो जल्म दीस आनी एक बरो रेवल्युशन डे आमच्या गोंयचो. ह्या दिसा आमचो आमदार जल्मोन आयलो म्हणून देवाक चड आर्गां. आमच्या MLAन खूब काम केल्या आनी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्मानूय आनी सेकंड टर्मान खूब कामां केल्या. आमचे कार पार्क, आमचो फुटबॉल ग्रावंड आनी आय एम विशींग मायकल लोबो many happy returns of the day and देवान ताका खूब आशिर्वाद घाल्ल्या पुरो. Yeah. And he has done a lot of improvement, in Para villages, beautifying it, widening the road. Not only that, and he has succeeded in getting the garbage treatment plant successfully. Yeah. And most of all, I admire him. He helps the needy and the poor, irrespective of religion. आमच्या प्रभुवाड्याचेर देवूळ बांदलेलें आसा, पुणेश्वर राष्ट्रीय देवस्थान. आमकां जागो घेवन दिलो 400 स्क्वेअर मिटर प्लस पूल आख्खें देवूळ बांदून दिल्लें आसा आमच्या प्रभुवाड्याक. आख्खें प्रभुवाड्यान पयलीं देवूळच नासलें. आतां आमी आख्खो फूल पोरबाडा ते भुरगे आनी जाणटे आतां सारके खुश जाल्ले आसा. Go has always stood for native Goan pride. तो एका सामान्य गोंयकाराक लागून खूब गोश्टी केल्यात आनी ह्या बड्डेच्या निमित्यान अशें मागता की हे आमी नेटीव गोंयन्स नीज गोंयकार म्हणून आसात, जे टुरिजमान आसात, जे बाकीच्या एलायड इंडस्ट्रीन आसात, हांकां मायकलान काळजांतल्यान आपले ब्लेसिंग्स दिवन तांचे खातीर म्हणून एक थोडो टायम दवरून गोंय वयर काडचें. Many happy returns of the day, and at the same time I would like to speak about his the development work that he has done for Kalangut. Say in the past 15 to 20 years, the development that Kalangut has never seen. We've seen this in last 5 years, and we hope we see much better in the next coming 5 years. He's working very hard for the people of Goa. May God bless him with good strength and happiness today and always. I would like to wish my brother Michael Lobo, Kalangut MLA and Deputy Speaker of Goa, a very happy birthday. Happy birthday, Michael Lobo. तेका साऊद आनी भलायकी दी सायबा, व्हडलो कोर सायबा. मायकलाक ज्येश्ठ नागरीक आनी अनाथा विशीं खूब आस्था आसा आनी तो वेळ काडून अशा संस्थांक भेट दिता. Anybody goes to him, he will help. There's no one to say no. For that, I wish him all the best and good health. We, the staff of Deputy Speaker of Goa Legislative Assembly, wishes our Michael sir a very happy birthday. May God bless him and give him more strength to continue with his good work. A very happy birthday, sir. Happy birthday, sir. The last thing, my sincere wishes for him to be a Chief Minister of Goa one day. एक सायडीकसून तुमी कालवट करा आनी सगळ्या लोकांक रोड दिया. सो हो रोड जो तर सक्सेसफुली कंप्लीट जायत हे सायडीनसून त्या रोडाक जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जे व्हेहिकलाचे प्रॉब्लम आहा, कित्याक हो रोड चड बारीक आहा, हार्ड रॉका कडसून वयता पळय तो रोड चड बारीक आहा आनी आनीक रोड जायत जाल्यार पॅरल रोड जातलो. सो वचपाक एक वाटेन वचोंक मेळटलें, येवपाक एक वाटेन वचोंक मेळटलें. स्वता मतदारसंघात भोवडी मारता एका सादारण नागरिका भशेन मतदारसंघातल्या उपाहारगृहांत च्या आनी कांकणां रुचीन खाता आपल्या इश्टा मित्रा वांगडा. मायकल लोबो आपल्या मतदारसंघा खातीर सदांच जागरूक आसता. लोकांक मेळोवन तांच्यो गरजो समजून घेता आनी अशें करता करता ताणें आपल्या मतदारसंघात सुमार 100 कोटीची कामां पुराय केल्यात. अशें मायकल लोबोचो आयज वाडदीस.
ह्या दिसा निमतान ताका मना काळजान थावन परबी भेटयता.